वी रिस्पेक्ट पिपल्स मॅन्डेट. आज आमच्याकडे पिपल्स मॅन्डेट ना, आमचे दोनूच एम.एल.ए. आसा. अशें आसतना एक कॅन्डिडेट घालप आनी असेंब्ली सेशनाचो जो प्रेशियस टायम आसा तो खंय तरी कमी करप, म्हाका दिसता वी डोंट अप्रिशिएट दॅट. आनी आमी डिसायड केला की आमी कॅन्डिडेट घालचे ना आनी इलेक्शनान पार्टिसिपेटूय जावचे ना. कारण पयलींच म्हणजे असेंब्ली सेशन कर्टेल करत आसा सरकार, आनी तातूंत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली परत कर्टेल करपाक. So we have decided against fielding a candidate for Rajya Sabha, as people's mandate is to be respected, and we respect people's mandate, and we don't have it as of now. And I'm sure जेन्ना टायम येतलो तेन्ना आमचे कडेन नंबर्स आसतले तेन्ना आमी अवश्य घालतले राज्यसभेत. जर काँग्रेसीन घातले जाल्यार तेंच्याकडे तुम्ही रावतले सपोर्ट? काँग्रेसान वी हॅड टॉक, काँग्रेस हॅड बीन इन टच विथ अस, बट अजून तांचोय कॅन्डिडेट काय फायनलायजूय जावना. दुसरी गजाल म्हणल्यार तांचे कडेन नंबर्स ना. तांचे 8 आमदार ऑलरेडी बीजेपीन केल्या. जर सगळे बरोबर आशिल्ले आनी देर कुड हॅव बीन सम चान्स ऑफ गेटिंग अ फेअर इलेक्शन, देन ते करूं येताले. पूण एज ऑफ नाव देर इज नो क्लियर कट. आय मीन तांचो कॅन्डिडेट ना तो जालोच, पण नंबर्स नासतना ओगीच फुडें सरप आनी गरजे भायर इलेक्शन करप, आय थिंक इट वील बी वेस्ट ऑफ टायम अँड प्रेशियस टायम ऑफ दी असेंब्ली सेशन. अँड एज आय सेड, we are against it as a party. आम्ही आमच्या एम.एल.ए. कडे उलयल्या, पार्टी लिडरशिपा कडे उलयला, and we have decided that we will not go ahead with any sort of election or fielding a candidate. बॉयकॉट करतले, वोटिंग करतले काय? बॉयकॉटाचो प्रश्नच ना. we'll have to abstain because see basically we cannot the way this government has indulged in corruption and तांचे करप्शन आणि करप्ट लिडरशिपाक जर आम्ही खंयच्यानी सपोर्ट करप म्हणल्यार वी विल बी पार्ट ऑफ दर करप्ट रेजिम. आय डोंट थिंक देर इज अ क्वेश्चन ऑफ सपोर्टिंग बीजेपी. इट विल ऑब्वियसली बी abstaining from voting, and basically because of the numbers that they have today in the assembly.